करता। 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस गोय सरकार आणि हांव एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यात विसरूंक ना। आणि म्हणून तर 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा देशभरातले स्वतंत्र सैनिक यूपी आसतले, राजस्थान आसतले, मध्य प्रदेश आसतले, लखनौ आसतले, ह्या सगळ्या कडल्यान ह्या गोयच्या सीमेचेर हांगासर स्वतंत्र सेनानी आयले आणि भारत माता की जय, गोवा मुक्त करो ह्यो घोषणा दीत ह्या गोयच्या राजवटीत भितर आसतना 35 जाणांक हौतात्म्य पत्करले। आणि तेतूंतले हिरवे गुरुजी आसतले, शेषनाथ आसतले, ह्या सगळ्यांची स्मारकां बांदपा खातीर माझे सरकार विसरूंक ना। म्हणजे पयले सरकार आसतले तेंच्यांनी शेषनाथ आणि हिरवे गुरुजी यांचे स्मारक हे हांगासर तयार केले। हे करपी म्हणजे सरकार हे पयले सरकार आसा। आमच्या सरकारात म्हणजे कुंकळ्ळेचो उठाव आसूनी, राणेंचो बंड आसूनी किंवा पिंटोंचो बंड आसूनी, ह्या सगळ्या बंडांक आमी म्हणटा की गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचे आणि सरकार दरबारी नोटिफाय करून कायमचे गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचे जर केन्ना केले आसत जाल्यार 60 वर्सांच्या उपरांत पयले फावटी म्हज्याच सरकारान ह्योय बी गजाली केल्ल्यो आसा। आमी सातत्यात पळयता आणि माननीय नरेंद्र मोदीजीन आज ज्या पद्दतीन भाशण केले की तेन्ना देश स्वतंत्र करपाक प्राणाची आहुती दिवपाची गरज आशिल्ली। आज विकसीत भारत करपा खातीर आमी आमचें योगदान दिवपाची गरज आसा। माझ्या समोर बशिल्ले तरणाटे आसतले, माझ्या समोर बशिल्ले युवक आसतले, हांव सगळ्यांकडे आव्हान करता की 40 कोटी लोकांनी देश स्वतंत्र करपा खातीर आपल्या प्राणपणान काम केलें आणि हो देश स्वतंत्र केलो। आज 140 कोटी जनता आसा जाल्यार भारत विकसीत कित्याक जावपाक शकना। माझ्या समोर आशिल्ले तरणाटे गडे आयज म्हणजे सगळे जाण 10 ते 15 वर्सांचे आसात। ह्या शाळेच्या सगळ्या भुरग्यांक आव्हान करता जेन्ना देशाची स्वातंत्र्याची 100 वर्सां आमी मनयतले गडे कदाचित तेद्या वेळार आमी हांगा आसचे ना, पण कोण तरी तुमच्या पैकीच जो हांगासल्यान उलयता आसतलो, ह्या व्यासपीठाचेर बसला आसतलो, पण फुडल्या 25 वर्सांचें स्वप्न त्याची पायाभरणी आमी आतां करता।